Yes. Keep the original logo. Okay. Rotate. Yes. ओके Alright. Good. चलो तुमकां सगळ्यांक येवकार आयची जी आमची प्रेस कॉन्फरन्स आसा ही प्रेस कॉन्फरन्स स्पेशली रिगार्डिंग कोमदात लँड जो इश्यू जाल्लो आसा आनी ह्या इश्यूक लागून आयज गोंयचो सीएम प्रमोद सावंत हो स्टेटमेंट करता की कोमदादान जी इल्लीगल घरां आसा ही इल्लीगल घरां आमी रेग्युलरायज करपाक लागून कायदे करतले म्हणून. आता तुम्ही फाटल्या दिसांनी एक इव्हेंट पयला आसतलो ते इव्हेंटान माविन गुदिनो आसलो आनी हो माविन गुदिनो जो आसा हो माविन गुदिनोन थंय स्टेटमेंट केल्ले की गोंयांत जी कोमदादाचेर इल्लीगल घरां आसा ती इल्लीगल घरां आसा ती रेग्युलरायज करपाक लागून कायदे करपाक जाय म्हणून. आनी स्पेशली हो जो माविन गुदिनो आसा हे सगळे जाण जाणा की मार्मोगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मॅक्झिमम जे बस्त्यो आहा ते बस्त्यो जाल्ल्या मागीर ती जुवारी नगर जावं नाजाल्यार वास्कोचे मंगूर हिला वयली जावं आनी कितलेशेच कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय दुसऱ्या जाग्यांचेरूय हे बस्ते तयार जायत आसा. इल्लीगल एन्क्रोचमेंट मायग्रंटांची तयार जायत आसा आनी ह्या इव्हेंटाक प्रमोद सावंत आसलो. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान थंय स्टेटमेंट केले की जे मायग्रंट गोंयांत रावला नाजाल्यार जे कोमदाद लागींचेर इल्लीगल घरां आसा तांकां आमी रेग्युलरायज करपाक लागून आतां कायदो करतले. लॉ डिपार्टमेंटा वांगडा बसोन रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा वांगडा बसोन आनी कोमदादाच्या मेंबर्सा वांगडा बसोन आमी कायदो करतले म्हणून तेंच्यांनी सांगले. आता हे सगळे गजाली जेन्ना जाले जेन्ना माविन गुदिनो उलयतालो माविन गुदिनो जेन्ना एक स्टेटमेंट केले तेन्ना तेणी सांगले की जेन्ना गोंयांत इंडस्ट्रीज जाले तेन्ना लेबर येयले मायग्रंट लेबर येयले आनी मायग्रंट लेबर येयले आनी मायग्रंट लेबरांक रावपाक जागो नासलो आनी तेन्ना ते थंय येवन रावले आनी ते गरीब लोक तेंच्याकडे बंगले बांदपाक व्हडली घरां बांदपाक जागो घेवपाक लिगल जागो घेवपाक तेंच्याकडे कापासताद नासली आनी तेका लागून तेंच्यांनी ते इल्लीगल जे कोमदाद लँड आसा पळय ती इल्लीगली एन्क्रोच केली म्हणून तेंच्यांनी सांगले. आता माविन गुदिनो जेन्ना हे उलयता तेन्ना तो कितलो इरिस्पॉन्सिबल आसा नाल्यार माविन गुदिनो हो कितलो कायद्याची नॉलेज दवरिना हे प्रूव जाता. कित्याक गोंयांत इंटरस्टेट मायग्रंट लेबर एक्ट हो हेच्या पयलीं येयल्लो. त्या कायद्यानुसार जी कंपनी ना जो लेबर गोंयांत येता नाल्यार खंयची कंपनी ना कॉन्ट्रॅक्टर तेका हाडटा त्या कायद्यानुसार त्या कॉन्ट्रॅक्टरान ना त्या कंपनीन त्या लेबरांची केअर घेवपाक जाय. तेंचे एकोमोडेशन तेंचे डेली वेजीस तेंचो पासबुक करपाक जाय आसलो तेंचे इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय आसले आनी तेंचे काम जाल्या उपरांत तेंकां परते घरा धाडपाक जाय आसले. हे सगळे इंटरस्टेट मायग्रंट लेबराचेर हे सगळे जाल्ले हे सगळे कायदे आसले. आता ही जी लँड एन्क्रोचमेंट जाल्या ही हो कायदो जाल्या नंतर सगळी लँड एन्क्रोचमेंट ही जाल्ली आनी ही लँड एन्क्रोचमेंट जाल्या ती जस्टिफाय करपाक हो माविन गुदिनो जेका सगळे जाण जाणा मायग्रंट्सांचो एक बापूय कसो तो वावरता एक गॉडफादर तेंचो एक राखणदार कसो वावरता तो तेंकां रेग्युलरायज करपाक सोदता. तेंच्याच मताचेर तो जिखून येता. आयज तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मोर्मुगांव तालुक्यात जर आमी वोटिंग पळोवपाक गेले मायग्रंट्सांचे जाल्यार ती 50%च्या वयर क्रॉस जाल्ली आनी तेंकां प्लीज करपाक मायग्रंट पॉप्युलेशनाचे जी वोटिंग आसा ते वोटिंग आपणाक मेळपाक लागून हो सीएम प्रमोद सावंत असली स्टेटमेंटां करता. हो जो कायदो आयज ते बदलपाक सोदता ही जी मायग्रंटांची घरां ते रेग्युलरायज करपाक सोदता हितून ते एवरी टायम फक्त गोंयकारांक शील्ड कशे यूज करता
जे त्यांचे म्हणणे असे आहा की गोंयकारांची घरां आसा ती रेग्युलरायज करपाक जाय. हेतून ते खंयच म्हणना की आमी मायग्रंटांची घरां रेग्युलरायज करतले. म्हणजे ते वर्ड्स पासून जे उतरां पासून जी यूज करता पळय ती इतली सामकी चिंतून यूज करता, केअरफुली यूज करता की गोंयकार पिशे जावपाक जाय, गोंयकारांक पिशान काडटा. मायग्रंटांची घरां आयज जर आमी पळोवपाक गेले, झोपडपट्टे जितले आसा, मागीर भितर चिंबलाची झोपडपट्टी जावं, जुवारी नगर जावं, लालाकी बस्ती जावं, ना जाल्यार मागीर म्हापसाची फुकट नगरी जावं, ना जाल्यार उसगांवचे साईनगर आनी बाकीचे टाकीवाडा बीन जे आहा पळय ते जावं, हे सगळ्यांचेर जे बस्त्यो जाल्या हे सगळे मायग्रंटांचे जाले आनी हे सगळे मायग्रंट लेबर म्हणून येयला म्हणून तो आयज जो कोण सांगता पळय माविन गुदिनान सांगता तेंच्या कडेन पयशे ना म्हणून हांव माविन गुदिनान सांगपाक सोदता. जेन्ना तूं थंय वोट मागपाक वयता तेन्ना तेंच्या दारा फुड्यान गाडी आसता काय ना, तेंच्यांनी आपले कम्युनिटी पार्किंग करून आपले गाडयो पार्क केला काय ना, प्रत्येक घरान डिश टीव्ही लायल्या काय ना, एसी लायल्या काय ना, 1+1 रूम काढला काय ना, हे माविन गुदिनान चेक करपाचें. नाल्यार आमी माविन गुदिनान सांगता तूं आमच्या वांगडा यो, ते लोक गरीब काय श्रीमंत ते आमी दाखयता. आनी तुका आमी गोंयकारांच्याय घरान भोंवडटा ज्या घरांचे आजून वणटी मातयेचे आहा, जे घरांचो थोडो पार्ट कोलॅप्स जाला तो तांकां रिपेर करपाक तेंच्या कडेन ताकद ना. आनी तुमी हांगा मायग्रंटांक गोंयकार करपाक आनी गोंयकार करून तांकां गोंयकारांचे जमनीचो रायट दिवपाक तुमी आयज तितले कापासतात तुमी करता जस्ट बिकॉज ऑफ वोटिंग आनी कांयच ना, जस्ट बिकॉज ऑफ वोट बँक, मायग्रंट वोट बँक. आतां हे जे करपाक सोदता, आतां जे मायग्रंटांची जी घरां आसा ती रेग्युलरायज जे करपाचे सीएम जे उलयता, कायद्याचे उलयता, सीएमाक हांव सांगपाक सोदता हेच्या पयलीं हे जे कायद्याचे बूक आसा हे तुमच्याच गव्हर्नमेंटाचे बूक, हेतून सगळे गोंयचे जितले कायदे आसा ते सगळे कायदे असल्या बुकांनी आहा. प्रत्येक बुकान प्रत्येक कायदो आसा. आतां हे कायद्याचे बूक तुमी केल्ले कित्याक आनी कोणाक केल्ले? जर हे कायदे तुमकां फॉलो करपाक जावंक ना, जे IAS ऑफिसर गोंयान पिकनिकेक येतात तेंकां जर हे कायदे फॉलो करपाक तुमकां लावपाक शक्य जालें ना, ना जे गव्हर्नमेंट सर्वंट हे कायदे फॉलो करपाक आयज ते खुर्चेचेर बसता, ती पोजिशनां घेता, मागीर तो डेप्युटी कलेक्टर जावं, तो कलेक्टर जावं, तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जावं, नाल्यार मागीर जे सेक्रेटरीज जावं, जे सेक्रेटरीएटान बसता आनी मिनिस्टर जावं, हे सगळ्यांनी हे कायदे जर फॉलो करूंक ना जाल्यार जे लोकांनी हांगा लिगली घरां बांदल्या, ज्या गोंयकारांनी जागो परचेस करून पयशे घालून आयज घरां बांदल्या, जे गोंयकार इल्लीगल घर बांदपाक भिवन फाटीं रावले की आमचेर एक्शन जातली म्हणून, आमचे घर केन्ना तरी डेमोलिश जातले म्हणून तेंच्यांनी आपल्याच गांवांतलो आपलोच कॉमदाद लँड तेंच्याच गांवचो कॉमदाद लँड तेंच्यांनी आडोवंक ना, भिवन रावले. आनी जे लॉ अबायडिंग सिटीजन आसा तेंचेर तुमी हो अन्याय कसो करपाक शकता आनी तुमी कसो करता? जाल्यार हे कायद्याचे फायदो कितें? हांव इतलेंच सीएमाक सांगता की जर तुमकां हे रेग्युलरायज करपाक जाय जाल्यार हे जे कायदे आसा, हे जे कायदे केला, हे पयली कायदे तुमी असेंब्ली एक स्पेशल सेशन घ्या, हे सगळे कायदे भायर मारा. हे जर अशेंच चलपाक जाय, इल्लीगल जर घरांत बांदपाक जर तुमकां सगळी रेग्युलरायज करपाक जाय जाल्यार हे कायद्यांचो फायदो कांयच ना. भितर जर तुमकां कायदे सांगपाक गेले जाल्यार आमचो पयलो आसा तो एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट 1964, दुसरो आसा तो गोवा लँड प्रोहिबिशन ऑन कन्स्ट्रक्शन एक्ट 65, मागीर TCP एक्ट 1974, मागीर गोवा पंचायत राज एक्ट 1994, म्युनिसिपालिटी एक्ट 1968. हे सगळे जे आयज कायदे आसा पळय हे कायदे कित्याक केले? तुम्ही आयज हे एक कायदे हांगा तुमी अमेंडमेंट हाडून हे सगळे कायदे ओव्हररायड करता आनी ओव्हररायड करपाक तुमी सोदतात. इतली बुकांची फायदोच नाही, बुकां छापून तुमी आमचो पयसो वेस्ट करता. हे खंय तरी ह्या सीएमान अंडरस्टँड करपाक जाय. आयज सीएम कित्याक भियाला ते सिंपल तुमकां रिजन सांगता. आयज लालाकी बस्तीचेर डेमोलिशन येयले. लालाकी बस्ती बीजेपी वोट बँक, त्यांचो जो MLA आसा निळकंठ हलर्णकर, बीजेपीचो जो कमळाच्या सिंबॉलाचेर निवडणूक लढयता, हिंदुत्वाचे गजाली करता, ती लालाकी बस्तीची वोट बँक ह्या हिंदुत्व बीजेपीची चालली आहा, ती तांकां डिस्टर्ब करपाची ना. दॅट इज वन रिजन. सेकंड रिजन, दवर्ली पंचायतीन, त्या पंचायतीनूय ऑलरेडी आमच्या भुरग्यांनी लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आमच्या नावेलच्या भुरग्यांनी, तेंच्यान दाखयली की 148 घरांचेर जी कॉमदाद लँडान आसा 18 kg अंडर लँड परचेस केल्ली शेतां रोवपाक म्हणून, तेजेर कन्स्ट्रक्शन केली सिमिलर लायक लालाकी बस्ती, तेचेर डेमोलिशन ऑर्डर आमच्या भुरग्यांनी हाडलेली आसा.
आता ती घरां डेमोलिश जातली तांकां प्रोटेक्ट करपाक लागून हे तेंच्यांनी चलयल्लें. तशेंच आनी एकूय तेंची आसा आमची चिमलाचे जर तुमी पळयत फायली आमच्या कडेन आसा ते म्हाका दिसता हे आख्खे टेबल भरोन पासून हे टेबलार पासून ते फायली जावपाचे न्हय इतले फायली आहा. चिमलाची जी झोपडपट्टी आसा, जी 20 पॉयंट प्रोग्राम आसा, ना स्लम आसा, जे कितें बस्ती जाल्या हे सगळ्यांचे डॉक्युमेंटेशन आमी करून दवरला. ते सगळ्यांचे डॉक्युमेंटेशन आमी दिसान दीस करीत आसता. ते जर पळयत जाल्यार शॉक जातलो. आनी हे सगळे बीजेपीन आयज जो गेला, आयज थंयचो MLA रुडॉल्फ तो बीजेपीन गेला. आयज तो आपल्या वोट बँकाक लागून ते प्रोटेक्शनाक लागून एक हिंदुत्व बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी जी आसा पळय ही हिंदुत्व पार्टी आयज चिमलाय सेव करपाक सोदता, लालाकी बस्ती सेव करपाक सोदता, आयज दवर्लीचे जे 148 घरां आसा ती सेव करपाक सोदता. ही जी पंचायत ही जी हो जो सरकार आसा तो म्हापसाची फुकट नगरी आसा ती सेव करपाक सोदता. आनी अशे कितलेशेच गजाली आहा ते तो सेव करपाक सोदता. आता लास्ट टायम आमी असेंब्लीन क्वेश्चन घातलेलो की कितली इलिगल एन्क्रोचमेंट आसा आनी कितें काय म्हणून पंचायत वायज हे फुल LAQचो विरेशान आमचो जो LAQ घातलो तेजेर सगळो तेंच्यांनी आमकां आन्सर दिला. हो आन्सर जर वाचीत जाल्यार आमकां दिसता की हो सरकार जो आयज चल्ला पळय हो अंदाजून सरकार चल्लेलो आसा विदाउट एनी डेटा, विदाउट एनी फॅक्ट, विदाउट एनी फिगर्स. कित्याक हांगा ज्या पंचायतीन आमकां खबर आसा ज्या पंचायतींनी एन्क्रोचमेंट जाला आनी मास लेवलाचेर जाला त्याच पंचायतींचो जर फिगर पळयत जाल्यार तेंच्यांनी 8,000 10,000 स्क्वेअर मिटर दाखयला. आतां तुमकां सांगता सांकवाळ तेंच्यांनी कितले हजार म्हणजे येदी व्हडली झोपडपट्टी आसा त्या गांवांत पूण थंय जर तेंच्यांनी एन्क्रोचमेंट दाखयला दॅट इज जस्ट 5,793 स्क्वेअर मिटर. कोण बिलीव करतलो? 5,700 एन्क्रोचमेंट म्हणून दाखयला. म्हणजे बाकीचे कितें केला तर बाकीचे जे मायग्रंटांनी थंय झोपडपट्टी बांदला तेचो हिशोब पळया. तशेंच बाकीचे लालाकी बस्तीचे ते तुले थिवेचे तेंच्यान दाखयला. पूण हे जर फिगर पळयत जाल्यार चडशे कडेन तेंच्या कडेन डेटा अवेलेबल ना की कितले एन्क्रोचमेंट जाला. आनी हो सरकार गोंय राखपाचे गजाली करता, गोंयकारांक राखपाचे गजाली करता, स्वयंपूर्ण गोंयचे गजाली करता. जेका खबर ना की आमचो कोमदाद लँड जो मॅक्झिमम 60 to 70% ऑफ कोमदाद लँड आमचो आसा हो 60 to 70% कोमदाद लँड हो एग्रीकल्चर लँड आमचो गोंयान आसा. आनी हो एग्रीकल्चर लँड ना जाल्यार बाकीचो जो टेनंटेड लँड आसा पळय हो जी जमीन आसा ते कशे ते काबार करपाक सोदता. लास्ट टायम आमी दाखयल्ले सुद्धा. आता हो सरकार आसा हो कसो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता आमी तुमकां दाखयता. एक सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट येयल्ले हे सगळ्यांनी पळोवपाक जाय, सगळ्यांक कळपाक जाय की हो सरकार गोंयकारांक कसो फटयत आसा, मायग्रंटांक गोंयान एकोमोडेट करपाक लागून कशी कारस्थाना करीत आसा हे तुमकां कळपाक जाय. हो एक जजमेंट येयल्लो 2011. 2011 सगळ्या स्टेटीक एक सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसली. ही ऑर्डर सिंपल म्हणटा before parting with this case we give directions to all the state governments in the country that they should prepare schemes for eviction of the illegal or unauthorized occupants of Gram Sabha, Gram Panchayat, Poromboke, Samlad land. This must be restored to the Gram Sabha, Gram Panchayat or common use of land. म्हणजे common जी land आसा गोंयांत ती कॉमदाद लँड आसा. तेतून तो म्हणटा रेग्युलरायझेशन should only be permitted in exceptional cases. Example, where lease has been granted under some government notification to landless, laborers or members of scheduled castes, scheduled tribes, or where there is already a school, dispensary or other public utility on the land. तो कितें म्हणटा ज्या जाग्याचेर लीज दिला गव्हर्नमेंटान, एन्क्रोच केला न्हू, फाल्यां गव्हर्नमेंट एक जागो एलोकेट करता नोटिफिकेशन काढून हो जागो आमी मायग्रंटांक दिता. जर मायग्रंट तांकां जर इतलोच मोगा तांकां दिला जाल्यार तसो हांगा कोणूय येतलो खंयसरूय रावतलो, बंगलो बांदतलो, झोपडपट्टी वयल्यान 2 माळ्याचें घर काडटलो, भितर AC लायतलो, फुडल्यान कार पार्क करतलो, तांकां न्हू, तांकां लागून न्हू. आनी हे क्लियर कट सुप्रीम कोर्टान सांगला. आनी हेका रिप्लाय आमच्या तेन्नाचो जो चीफ सेक्रेटरी आसा पळय तेणी हो रिप्लाय केल्लो. हो फुल रिप्लाय आसा, 3-4 पानांचो रिप्लाय आसा. हो रिप्लाय आसा तेचो हो रिप्लाय तेणी आमचो तेन्नाचो CS आसलो तेणी रिप्लाय केलो. तेणी रिप्लायन सांगलें की गोंयान जे कॉमन लँड आसा म्हणजे बाकीच्या जाग्यार जे पंचायत लँड बीन आसा पळय गोंयान कॉमन लँड आसा दॅट इज कॉल्ड कोमदाद लँड. तेणी एक्सेप्ट केला की वी हॅव कॉमन लँड अँड दॅट इज कॉल्ड कोमदाद लँड. आता तेतून तेका सिंपल तो एक स्टेटमेंट करता, एक एफिडेविट दिता, गोंयचो चीफ सेक्रेटरी एफिडेविट दिता
I say that the state has in place the appropriate enactment to remove encroachment from the land belonging to the government or local authority or commandant. I say that any complaint received in respect of encroachment will be dealt with in accordance with the provision of the above enactments, and the action will be taken to clear the encroachment and restore the land to the local authority of government. तुम्हीच आमकां सांगा, तुमकांच विचारता आमी की अजून मेरेन सरकारान खंयची लँड रिस्टोर केल्ली आहा? हे तो बरोवन दिता सगळे. आयज कितलेशेच कंप्लेनी आसा, लोकांक कोर्टान वयचे पडटा आणि तुम्ही सांगतात की आम्ही हे सगळें करतले आनी आमच्याकडे कायदे आहा म्हणून. आनी हे कायदे जे आसा पळय तो सीएस सांगतात हे कायदे सीएस सांगता सगळे कायदे आमी सरकारान करून दवरला पेनल्टी करपाक, आनी हेच कायदे ओव्हरराइड करून सरकार हो सीएम प्रमोद सावंत आहा पळय तो हे मायग्रंटांची घरां आसा ती रेग्युलरायज करपाक सोदता. आमी हे तितलेच सांगपाक सोदता की हो जो सरकार आयज मायग्रंटांची घरां जी इल्लीगल घरां आसा ती रेग्युलरायज करपाचो जो षडयंत्र केला, म्हणजे भूमिपुत्र 2 इलेक्शना पयलीं भूमिपुत्र 1 पिक्चर येयल्ले, आतां हो भूमिपुत्र 2 जे पिक्चर हे सीएम प्रमोद सावंतान काडला, हे बीजेपी सरकारान काडला. हे लालाकी बस्ती नाल दवल्लीची जी घरां आसा आनी जे बाकीचे बस्ती आहा तांकां वाटोवपाक जो हो हिंदुत्व बीजेपी सरकार आयज पेटलोलो आसा, ह्या सरकाराक आमी इतलेच सांगपाक सोदता की हे जे तूं आयज करपाक सोदता पळय हे रेव्होल्युशनरी गोन्स केन्ना जावपाक दिवचे ना. आमी गांवागांवान वयतले, आमी प्रत्येक घरान वयतले, आमच्या अस्तित्वाक लागून, आमच्या गोंयच्या जमनीच्या अस्तित्वाक लागून, आमच्या गोंयकारांच्या अस्तित्वाक लागून आमी जशें आमी पोगो रॅली काडटाले, जशें आमी पोगो खातीर कॉर्नर मिटिंग्स घेताले, आतां आमी आमच्या अस्तित्वाक लागून, आमच्या जमनीच्या अस्तित्वाक लागून आमी गांवागांवान वचून हे मिटिंग्स घेतले, रॅली करतले आनी ह्या सरकार जो हे करपाक सोदता हे आमी आडयतले. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन ओगी बसपाचे ना. हांगा आमचो एक सामान्य गोंयकार आयज एक आपणाक घर ना जाल्यार सुद्धा तो इल्लीगल करपाक भियेता. व्हेरी रेअर तो कमदात जागो आडयता, व्हेरी रेअर तो सुद्धा भियेता. तो कोणा कडेन मागीर ते कितें सेटिंगां करतात, कोण ते बांद म्हणटात तेन्ना बाबडो खंय तरी तो बांदपाक वयता. हांगा कोणूय खंयच्या राज्यांच्या नेत्यान तेंको हांगा बांदता पळय आमचो कमदात लँडाचेर आनी तुमी तांकां रेग्युलरायज करपाक सोदता पळय, हे आमकां मान्य ना, हे आमकां सहन ना आनी हे आमी सहन करपाचे ना. अजिबात सीएम प्रमोद सावंताक परते एकदा सांगता की हे जे तुम्ही आज भूमिपुत्र 2 जे मायग्रंटांक लागून केला हे लोकसभेक तुमकां खूप म्हारग पडटले. हेच्या वयल्यान तुमी इतलें प्रूव्ह करता की तुमकां वोट्स जाय की मायग्रंट्सांची, तुमकां गोंयकारांक तुमी केअर करिना. गोंयकारांचे सेंटिमेंट्स, गोंयकारांचे इमोशन्स, गोंयकारांची आयडेंटिटी, गोंयकारांचे एक्झिस्टन्स तुमकां पडलेले ना. तुमकां पडला फक्त मायग्रंटांची वोट बँक तितली तुम्ही करून दवरला म्हणून त्यांच्या प्रोग्रामाक एव्हरी टाइम दुसरी टोपी घालून दुसरे ड्रेस घालून तुम्ही नाचतात, त्यांचे झेंडा घेऊन तुम्ही नाचतात, त्यांच्या लोकांक घेऊन तुम्ही पूजा करतात, हे करतात ते करतात, सगळे कारस्थाना तुम्ही करता, त्यांच्या लिडरांक हाडटात आणि खंयच्या बाबांक हाडटात आणि तुम्ही नाचतात. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी ते बंद रेव्होल्युशनरी गोन्स करतले. हांव मागता विरेशा कडेन की गेल्या फावटी तेंच्यांनी एसेंब्लीन जे कमदात लँडाचेर तेंच्यांनी बील हाडलेलें ती कशी बिलां हाडटा आनी हे कितें चल्लां हे विरेशान ब्रीफ करें. सगळ्यांक येवकार, तुमी पयला आसतले गेल्या त्या विधानसभेन जेन्ना एक स्लम्साचेर आमी रेजोल्युशन घातलें आनी त्या रेजोल्युशनान आमी क्लियर कट सांगलेलें की इनलिगल जी स्लम्स आसा, इनलिगल जी घरां बांदलेलीं आसा, जे स्लम्स जे मायग्रंट आयज हे बीजेपी सरकार आसा तो तांकां प्रमोट करता. पयलींचो सरकारान प्रमोट केले, आतां बीजेपी सरकार प्रमोट करीत आसा आनी फुडें फुडें व्हरत आसा. आनी हे जे स्लम्सा बाबतींत जेन्ना आमी एक रेजोल्युशन घातलें आनी तेज्या बाबतींत आमी जेन्ना उलयले एसेंब्लीन की सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा, सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीन क्लियर कट सांगला, सीएसान तेजेर आपणाचो रिप्लाय दिल्लो आसा. सो हे जे सगळे सांगले तेन्ना खंय ना खंय जे बीजेपी सरकार आसा तो हारलो. तुमी पळयला आसतले विधानसभेचो जो रेजोल्युशन डे आसलो त्या दिसा आख्खे जे आमदार, ज्या आमदारांक ही जी स्लम्स लागता, फॉर एक्झाम्पल रुदोल्फ तुमी पळयता आसतले, चिंबेल जी इंदिरानगर स्लम जाल्ली आसा तो, तुमी पळयता आसतले मोविन गुदिनो तो, बाकीचे जे आमदार जे आमदारांक स्लम्स लागता ते आमदार खंय ना खंय हारले आनी ते उठोन बोवाळ करपाक लागले की हे कित्याक घेतला.
आणि हे क्लियर कट दाखयताले की बीजेपीच्या सरकारातले जे आमदार आसा ते हांकां क्लियर कट जे हे इनलिगली मायग्रंट जी घरां बांदलेली आसा हे तांकां क्लियर कट सपोर्ट करता आणि ह्याच धोरणाचेर आयज खंय ना खंय हो जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जो आसा आयज तेणेन स्टेटमेंट केलो की इनलिगल जी आसा जी इनलिगल कोमुलदाद लँड जाग्यान मायग्रंटाच्यो जमनी आसा त्यो आपूण रेग्युलायज करता एवरी टायम सांगता की गोंयकार आसा गोंयकारांक दिता गोंयकारांक कितले गोंयकार आसा हार्डली अराउंड 10% or 5% आसतले हार्डली पण चडशे जे आसा सगळे मायग्रंट आसा सगळे मायग्रंटांक दिवन सोंपयल्ले आसा आयज प्रत्येक कडेन तुम्ही पळयता आसतले कोमुलदाद जे जागे आसा कोमुलदाद जागे हडपिल्या आमचे गोंयकार आमच्या फुड्यान येता विचारता आमकां बाबा आमकां इल्लोसो जागो 100 मीटर 50 मीटर पासून जागो मेळ्ळ्या करून आमी रेंटाक रावता म्हणून ही परिस्थिती आयज गोंयकाराची जाल्ली आसा आणि ही कोणाक केल्ली आसा ही केल्ली आसा ह्या सरकारान आयज सरकार भूमिपुत्र कायदो हाडूंक सोदता कोणाक भायल्यांक लागून गोंयकारांक लागून न्हू आणि परत आयज भूमिपुत्रा भशेनूच सेम थिंग हांगा परत हाडलेले आसा परत दाखोवपाक सोदता की आमी हे हाडटले तुमकां अशे रायट दितले तशे रायट दितले चालूच आसा हेच्या पयलू भूमिपुत्र हाडले इलेक्शना पयलू सगळो ड्रामा केलो नाटकां केली सगळे नाचले सगळ्यांक भायल्या वांगडा सगळे नाचले कथाकली सगळे केले आणि आयज तेंच्यांनी गेले त्या विधानसभेन जे भूमिपुत्र आसले ते रद्द केले ते भायर मारले जेन्ना आमी पोगो बील घातले पर्सन ऑफ कॉमन ओरिजिन हो तुमकां कायदो मान देना पण ही जी इनलिगलिटी आसा ह्यो इनलिगलिटी तुमकां खंय ना खंय लिगल करपाचे हो असले कायदे तुमकां हाडपाक सारखे हे जाल्ले म्हणजे तुम्ही उत्सवीत जाल्ले आसा खूब फावटी जेन्ना आमी मांडटा एवरी टायम असेंब्लीन आमी कितलेशे प्रश्न मांडटा कितलेशे कितें सांगता मात सरकारा कडेन तो डेटाच आसना आता फॉर एक्झाम्पल म्हणून आता तुमकां रीड करून दाखयलो जो कितले ज्यो इनलिगल स्ट्रक्चर जाल्ले आसा हेजो कितलो डेटा आसा हार्डली आता जुवारी नगरात तुम्ही पळयता आसतले 5,000 तुम्ही दाखयता म्हणजे तुम्ही चिंतूंक शकता कितलो फोर्टिंग सरकार जाल्लो आसा आनी कितलो प्रोटेक्शन दिता तो गोंयकारांची कितें आसा तुम्ही पळयता आसतना गोंयकारांची कितें आसा डेमोलिश करून उडयता तुम्ही पडलेच ना गोंयकारांचे पण भायल्यांचे सेव करपाक सगळे उबे रावता हे गेले त्या विधानसभेत कळले आसा आनी गेले त्या विधानसभेत डिसायड जाल्ले आसा की हो जो सरकार आसा हो गोंयकारांचो न्हू हो गोंयकारांचो हो भायल्यांचो सरकार जाल्लो हेंका मात बसून आयज परत एकदा सांगता मात बसून एक काळजान एक दिसपाक जाय की बाबा गोंयकार आयज रडटा मरता गोंयकारांचे भुरगे मरता कितलेशे जाण भुरगे भायर वयता कित्याक वयता पोटाक काय ना इल्लोसो जागो ना रावपाक आयज खंय ना खंय फॅमिली वाडटा ते फॅमिलीक खंय ना खंय जागो मेळपाक जाय तो ना हे चालूच चल्लेले आसा पण सरकार कितें करता आयज जे हे बूक आसा हे बूक बेश्टे नांव बदलून दवरिल्ले आसा जाय तशें तांकां हडकोवपाक दिता स्क्रॅपयार्ड पळया तुमी गांवांनी स्क्रॅपयार्ड चालू जाल्ले आसा कशी स्क्रॅपयार्डांक चान्स दिता आनी इतले कंप्लेनी कित्याक लागून कॉमन मनशाक कित्याक लागून कंप्लेनी घालपाक जाय हो सरकार आसा तरी कित्याक हे ऑफिसर आसा तरी कित्याक हे आयएस ऑफिसर आसा सगळे ऑफिसर आसा मात आसा कित्याक जेन्ना हेंचे कडेन हे सांबाळपाक जायना हेंचे कडेन समज एक्शन घेवपाक जायना आनी हे खंय ना खंय मिनिस्टर जे आसा जे एमएलए आसा ह्या हेंकां जाय तशें हेल्प करता ह्या भायल्यांक जाय तशें हेल्प करता आनी तेंची प्रोटेक्शन करता हे जे रेग्युलायझेशन करपाक सोदता आमी हेजो निषेध करता रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा हेजो निषेध करता आमी हेज्या अगेन्स्ट उबे रावतले हेज्या पयलूय रावले हेज्या फुडेंय रावतले विधानसभेच्या भायर गांवांनी वयतले गांवांनी प्रचार करतले लोकांक सांगतले की सध्याचो हो सरकार जो आसा हो गोंयकारांचो सरकार हो सगळो भायल्यांचो सरकार जाल्लो आसा हेंका गोंयकारांचे मातूय पडलेले ना गोंयकारांचो जो टॅक्स पेयर मनी आसा तो काबार जाल्लो रिसंटली काब्रलान स्टेटमेंट केलो की आमचे कडेन पयशे काबार जाल्या म्हणून आयज हो रेव्हेन्यू खंय वयता हो आख्खो जो इनलिगल स्ट्रक्चर्स बांदलेले आसा हो आख्खे खावन उडयल्ले आसा हे गोंयकारांक मेळपाक जातले मात गोंयकारांक कांयच ना सो ह्या सरकाराचो आमी निषेध करता आनी प्रत्येक घराघरांनी प्रत्येक गांवांनी आमचे रेव्होल्युशनरीज वयतले अवेरनेस करतले आनी सांगतले हेज्या पयलूय आमी केल्ले आसा अशें धरू नाका तुमी कितें गोंयकार न्हिदल्या म्हणून गोंयकार न्हिदलेले ना गोंयकारांक जागृत करपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स गोंयकारांक जागृत करतले आनी तुमचो जो बीजेपी सरकाराक आयज एक मस्ती मारलेली आसा खरेंच मस्ती मारल्या कित्याक उठले सुटले एक स्टेटमेंट काडटा गेले ते फावट आमी स्लम्सांक लागून तुमकां स्ट्रक्चर बांदता म्हणले मदींच ते म्हणले आमी स्क्रॅपयार्डां लिगलायज करता मदींच म्हणले आतां हो आनी एक स्टेटमेंट काडला की आमी कोमुलदाद लँड आसा तो लिगलायज करता सो अशें समज तुमी इनलिगल स्ट्रक्चर चोरांक तुमी जाय तर चोर बरे म्हणून तांकां हार घालता
म्हणजे चोरांक हात घालपाचो हो जो प्रयास तुमचो चालू आसा म्हणजे प्रत्येकदा कोण चोरता कोण खाता आमचे जागे काबार करून उडयता तांकां तुमी हार घालता आनी तांकां तुमी तेंची आरती करता ही परिस्थिती गोंयांत जाल्ली आसा सो ही आमी परिस्थिती जावपाक दिवची ना गोंयकारांनी परत उलो मारता जागृत जावपाची गरज आसा हे आयज समज बीजेपी सरकार हो असोच चलयले आनी अशेंच फुडें येले नाल्यार गोंय काबार करतले गोंयकारांक काबार करतले आमचे जमनी आमचे जागे आमचे कामां धंदे सगळे चौपट करतले सगळे काबार करून येतले आनी गोंयकारांक मातूय उरपाचें ना सो मागता गोंयकारां कडेन की सगळ्यांनी फुडें सरपाचें आसा आमी येतले आमी अवेअरनेस करतले आमी सांगतले कायदे कशे आसा कायदे कित्याक लागून आसा कायदे कशे व्हरपाक जाय आनी हो सरकार कितलो फोटकिरो आसा कितें फोटींगपणां करता तो देव कोमदात ही ऑटोनॉमस बॉडी न्हू पळय कोमदाद कशें आसा कोमदाद जी आसा पळय ती कोड ऑफ कोमदादाच्या थ्रू रन जाता आनी ते एडमिनिस्टर करता गोंयचो सरकार आतां जी कोमदाद आसता जे एटर्नीज आसता ना तेंची जी बॉडी आसता प्रत्येक गांवाची तेका एडमिनिस्ट्रेटर आसता नॉर्थ गोवा आसा सावथ गोवा आसा सेंट्रल आसा सो हे जे एडमिनिस्ट्रेटर रन करता एडमिनिस्ट्रेटर कित्याक केला जो कोड ऑफ कोमदाद जो बूक आसा पळय तो एक्ट आसा तो कायदो आसा तो फॉलो करता त्या कायद्यान प्रत्येक गजालीक एक सेक्शन्स आहात आर्टिकल्स आसा की कोणे घर बांदपाचें जागो कसो दिवपाचो जर एन्क्रोचमेंट जालें जाल्यार कितें रायट आसा काडपाचें ना कितें करपाचें कोणाक दिवपाचो कितलो रेवेन्यू कलेक्ट करपाचो कितल्या वर्सांची लीज दिवपाचो सगळो सिस्टम थंय केल्लो आसा ऑटोनॉमस बॉडी हेचो मिनींग हें न्हू की तो काडटलो आपणाक कितें जाय तशें करतलो फायनली कोड ऑफ कोमदाद गव्हर्मेंटाचो आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो आसा आनी फायनली गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तो रन करता ती बॉडी ती जावं बट फायनली ते कायदो फॉलो करपाचो काय ना तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक लागता आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान ते पळोवपाक जाय रेव्हेन्यू सेक्रेटरी येता आयएएस ऑफिसर येता म्हण आमचे मिनिस्टर्स आसतले म्हणणार आनी कोणाचे तांकां जर कायद्याची नॉलेज ना जाल्यार जे सेक्रेटरीज येता पळय तेंच्यांनी पळोवपाक जाय आयएएस ऑफिसर कित्याक येता गोंयांत आमी म्हणून हांवें पिकनिकेक येता कित्याक एक सुद्दां कायदो हांगा फॉलो करिना ते हेच आयएएस ऑफिसर जेन्ना दुसऱ्या स्टेटीन वयता पळय तेन्ना सामकें काम करता पूण गोंयांत येयलो ते पिकनीक मोडार पावतात कित्याक हांगालो सिस्टमूच पिकनीक मोड केल्लो आहा हांगा फक्त आपलें कितें आहा तें सेल्फीश पळोवपाचें आपलें कितें आहा पळय तें सगळें भांडवल वाडोवपाचें आनी गोंयकारांक कोणाक घालपाचें गिरीश एक डिफरंट क्वेश्चन आसा फाटीं तुमच्या प्रेजिडेंटान सांगलेलें की इलेक्शन लोकसभेचें की तुमी एकटेच कंटेस्ट करतले म्हणून आनी आमी एसेंब्लीन पळयलेलें तुमी ओपोजिशनाच्या वांगडा आसले तुमी कितें कमिटमेंट बीन दिला तेंकां तेंच्या वांगडा रावपाक ना आमी कोणाक कांय कमिटमेंट दिल्लो ना आनी हेच्या पयलूय आमी पयलूच स्टार्टिंगूच सांगलेलें जी गोंयचे इश्यू आसा त्या इश्यूंचेर आमी युनायटेडली स्टँड जातले विधानसभेन जावं विधानसभेच्या भायर वचून जेन्ना गरज पडटा गोंयच्या इश्यू बाबतींत त्या बाबतींत आमी वांगडा स्टँड जातले हें पयलूच सांगलां बींग ए एमएलए हो तुमकां क्लियर कट सांगलेलें की हांव एज एक इंडिव्हिज्युअली आमचो जो स्टँड आसा तो इंडिव्हिज्युअली स्टँड आमी घेवन रावतले तुमी पार्टी वांगडा रावतले आमी कितें ऑब्वियसली पार्टी वांगडाच रावतले थंयसर तुमी पळय आमी पयलूच आमी क्लियर कट सांगलेलें जेन्ना पयल्या दिसा पासून हांव भितूर सरलो तेन्ना पासून सांगलेलें गोंयचे जे इश्यू आसा गोंयच्या इश्यू वांगडा खंयचोय गोंयचे इश्यू आसा त्या इश्यू वांगडा आमी वांगडा रावतले आनी जे इश्यू आमी पार्टी आनी एंटायर दीस आमी एक दिसता की बाबा ह्या इश्यू वांगडा आमी वांगडा रावंक शकता त्या इश्यू वांगडा आमी वांगडा रावतले हें पयलूच सांगलेलें आनी आमी जे आसा ते आमचो स्टँड पयलूच क्लियर केल्लो आसा की आमी वयतले म्हणून तुम्ही इलेक्शनाक हांव पयची ना इलेक्शनाक आमी वयतले म्हणून ओके म्हणून आम्ही एक सांगलं की जो एक स्टेटमेंट आसा वेरी सॅड आठ आमदार समजता सोडले आपल्याला गाराला समजता हेजेर आमी 2-3दा आमी सांगलेले आहा की आमी बसतले परते सांगता आमी बसतले आमी आतां सांगला पयरूच कालच्या म्हाज्या डिबेटानूय सांगला की आतां कितें जातलें तें टायमींग जातलें कित्याक जर प्री टायम जालें नाल्यार पयलीं कितें जालें नाजाल्यार तेजो टायम येवंक ना तेन्ना तें केलें जाल्यार तेका अर्थ उरना हें आमी नोटीस केल्लें सो कितें जातलें तें टायमींग जातलें 100% जातलें व्हॉट इज द टायमिंग जातलें तेन्ना तुमकां सगळ्यांक सांगतलें पूण 100% जातलें बिफोर लोकसभा 100% जातलें सगळ्यांच्या दारान जातलें लोकसभाच्या पयलीं 100% लोकांच्या दारान कोणाच्या तेंच्या वचपाक जाय ते वयतले बसपाक जाय ते बसतले कितें करपाक जाय ते सगळें कितें करपाक जाय ते जातलें
म्हणून आनी एक अमित पाटकर म्हणजे डिफॉर्मेशन केस फायल केली. अजून मेरेन काय म्हाका मेळोंक ना. हांव वाट पळयता घरा कडेन सांगून दवरला की इले की रोखडे म्हाका फोन करा मागीर, कित्याक आमकां मराणे बीन मारपाक जाय, फोग मारपाक जाय, कित्याक डिफेमेशन पयलीं म्हाजेर डिफेमेशन पयलीं आसलेली, तडीपार बीन येवन गेले. सो पळोवया केन्ना येता ते. म्हणजे घरा कडेन सांगून दवरलें डिफॉर्मेशन. हय, घरा कडेन येतले हांव करनासतना न्हू, येतले घराच कडेन दितले न्हू. घरा कडेन तांकां कळोंक जाय बाबा येतले म्हणून सांगून दवरला, कितें तरी येतले लेटर अमित पाटकराचे ते एक्सेप्ट करपाचें म्हणून. ना म्हणून सांगून नाका, घेया म्हणून बरे भशेन. आनी एक रुमर्स स्प्रेड जाता की तूं अमित पाटकराचेर जे एलिगेशन करता ते तूं विजय सरदेसायाक आनी गिरीश चोडणकराक मेळोन लोकसभे खातीर कितें तरी हें करता. पळय आतां ही कसली रुमर ही आयकून म्हाकाय शॉक जाला की हे असलेंय चलता म्हणून बाजारात न्यूज, मार्केटान असलें कितें तरी चलता म्हणून आमच्या बद्दल. तर विजय सरदेसाय नाजाल्यार गिरीश चोडणकर यांच्या कडेन आमचो कांयच संबंद ना. विजय वांगडा तर ना, जेणे गोंयकाराक घात करून ह्या बीजेपीक परती पावरान हाडली आनी तिका पावरान अजून मेरेन दवरली. ह्या विजय सरदेसायचेर जेणे टीसीपी परतो जो रिजनल प्लॅन आसलो रिनोटिफाय केलो, परतो चालीक लायलो आनी गोंयचो सत्यानाश केलो. जो विजय सरदेसाय आनी आयज तेजे वांगडी आहा ते आयज खंय तरी खोलांतलो गांव पिड्ड्यार करपाक सोदता आनी बाकीचे कितलेशेच वाठार पिड्ड्यार केल्ले. असल्या विजय सरदेसाय वांगडा तरी आमचें गठबंधन ना जाल्यार कसल्याच तरेचें रिलेशन ना. You still maintain your statements as far as the mining issue was concerned? रिगार्डिंग ते सध्या mining. हय 100% ते सांगला कितें आतां तेका आमी कालूय सांगला की आयज जर तो तेका दिसता की तेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली नाजाल्यार तेणी कंप्लेंट केली म्हणून आमी ओगी आसा म्हणून आमी तेका रिप्लाय करूंक ना म्हणून आमी रिप्लाय करतले. बट ह्या फावटी जो रिप्लाय आसतो तो सारक्या टायमाचेर आसतलो आनी वी आर व्हेरी मच कॉन्फिडंट तेका आनी ह्या बीजेपीक जे गठबंधन आसा ते एक्सपोज जातले. लोकांकूय कळटले की बीजेपी आनी काँग्रेस कशे वांगडा मेळोन काम करतात, वांगडा मेळोन गोंय आनी गोंयचो जो रिसोर्स आसा तो लुटतात. हे सगळें आमी विथ प्रूफ डॉक्युमेंट करून तुमकां ह्याच स्क्रिनीचेर फाटल्यान दाखयतले. So you depend every now and then on timing, so you depend on the documents. डॉक्युमेंट्स आमच्याकडे असे पळय, जे डॉक्युमेंट्स आमच्याकडे मेळ्ळेले ते आमी डॉक्युमेंट्स तुमकां दाखयल्ले आसा. फुडले डॉक्युमेंट्स आमच्याकडे येत आसा, आमी गॅदर करीत आसा आनी थोडे डॉक्युमेंट आमच्याकडे पावल्ले आहा. बट जितले मेरेन ते सगळे डॉक्युमेंट्स आमच्याकडे येयना आनी तेजो परते तुमकां सांगता की ह्या फावटी ते टायमिंगेचेर आसतले. कित्याक जर ते आमच्याकडे पॉलिटिक्स करपाक शकता जाल्यार आमी पॉलिटिक्स करपाक शकता 100%. ह्या लोकांकडे, ह्या पॉलिटिकल पार्ट्यांकडे ते 71 crores स्कॅम हे वेदांता कितें पे करपाच्या गव्हर्नमेंट 71 टोटल मायनिंग स्कॅम तेजे वयर तुम्ही काय बोलयना. पळय तो सरकारान तेणी आतां काडला जाल्यार तेणी तो सरकारान भरपाक जाय 100%. आमी ह्या सरकाराक केन्ना डिफेंड करीत ना. आतां हेतून सुद्दां आमी अमित पाटकराक ब्लेम केला पूण डिपार्टमेंट कोणाचे हा? अमित पाटकराचे हा? काँग्रेसचे आसा? अमित पाटकराचे कोणाचे प्रायव्हेट आसा डिपार्टमेंट बिलॉंग्स टू बीजेपी. सो हे बीजेपीन कशी तेका लायसन्स दिले हे दाखयतले. म्हणजे आमी हे दाखयतले की हाऊ बीजेपी एंड काँग्रेस इज इन्वॉल्ड इन करप्शन. हे दोनूय दाखयतले. हेतून अमित पाटकर एक फिगर आणलो म्हणून डिपार्टमेंट बीजेपीचे आसा न्हू आनी मिनिस्ट्री प्रमोद सावंताकडे आहा आनी आमी फोटो सुद्धा घातलो तेन्ना प्रमोद सावंत आनी अमित पाटकर आसलो. इफ यू ऑल रिमेंबर दोगांचो फोटो आसलो. सो दोगांयूय एक्सपोज करतले. अमित म्हणटा लेट्स वर्क टुगेदर म्हणटा. लेट्स वर्क टुगेदर. तितून कशे आमी वर्क टुगेदर करतले? पार्टीच्या उलयना तो इशू कित्याक तेकाय खूब हॅरसमेंट जालो प्रेस कॉन्फरन्स म्हणले तुका समज फॉरेन आपण रेडी आहा. पळय सिंपल गजाल आसा. जो मनीस आयज एका पार्टीचो प्रेसिडेंट आसा आनी जर एक मायनिंगचो इशू आमचा एका पार्टीचो जो प्रेसिडेंट आसा जो पार्टी बिल्ड करपाचे गजाली करता, गोंय राखपाचे गजाली करता, तेका जर आपलो सादो इशू जर हँडल जायना तो जर दुसऱ्या कडेन भीक मागता जाल्यार कितें एक्सपेक्ट करपाचें? हो पार्टी कितें चलयतलो? आमी आमच्या इशूक लागून काँग्रेसी कडेन केन्ना भीक मागूंक ना. हांवें एलिगेशन केला पूण हांव भीक मागूंक ना. तेचो इशू तेका सॉल्व करूं न्ही. रिप्लाय टू युअर क्वेश्चन तो तेचो इशू न्हू. तो आमी कित्याक सॉल्व करतले? तू जेन्ना मायनिंग स्कॅम म्हणटा न्हू, मायनिंग ते तू 71 मायनिंग स्कॅम मरे ते पयशे दिवपाचे म्हटला. तेका लागून तू फायट करतलो ते पयशे आमी फायट करता. सगळ्यांनी फायट करपाक वेदांता भरिना. सगळ्यांनी फायट करपाक जाय. तेतून हांव त्याच्या हितून मॅटराक फायट करता. तेचो तो सांगता म्हाजो ओव्हर ब्लॉक जाला तो उखलपाक हेल्प कर. वाय शूड आय? म्हाका सांगून उखललेलो? म्हाका सांगलेले एका पार्टीक सांगलेले वर आपूण उखलता म्हणून परमीट घालता म्हणून ना सांगून न्हू. आतां कित्याक भीक मागता हेल्प कर म्हणून? तुजी येदी व्हडली पार्टी आहा मरे 140 इयर्स ग्रँड ओल्ड पार्टी. घे मरे हेल्प. आमची चिरी मिरी पार्टी कितें तुमकां पडला?
तू म्हणटा तो रॉंग म्हणटा न्हू आयज तो म्हणटा कितें आपणाक रायट करपाक तूं हेल्प कर म्हणटा हांव कितें हेल्प करता तेका तेणी म्हाका जर सांगलेलो असो असो ओर उखलता म्हणून हांव तेका सांगपाचो बाबा ओर सारको ना तो उखलू नाका म्हणून. In one of the channel we have given a statement regarding you support India. So इंडिया अलायन्स तेका आमी सपोर्ट म्हणल्यार आमी माझे स्टेटमेंट असो आसलो की जर आमी निवडून येयले आफ्टर इलेक्शन्स आमचे एक सुद्धा सीट येयले जाल्यार ते सीट आमी एनडीएक सपोर्ट करचे ना, बीजेपीच्या एनडीएक सपोर्ट करपाचे ना, त्या ग्रुपाक सपोर्ट करपाचे ना, तर आमी इंडिया अलायन्स जे आसा पळय इंडिया तेंका आमी सपोर्ट करतले म्हणून आमचो क्लियर कट स्टेटमेंट आसा. सो वी आर नॉट गोइंग विथ बीजेपी. सो काँग्रेसीक सपोर्ट आमच्याकडे अजून येऊकूच ना जाल्यार आमी कशे वयतले. पण आता इंडिया आयलँडचा सपोर्ट करता इट इज अ पार्ट ऑफ काँग्रेस न्हू, काँग्रेस इज अ पार्ट पळय भितर काँग्रेस एकूच ना न्हू, भितर कितलेशे पार्ट आसा पूण बाकीचे कितलेशे पॉलिटिकल पार्टी आसा. पार्टी तोच आसा भितर न्हू. बिगस्ट पार्टी आसा पूण आतां म्हाका सांग एक 56 ना 50-53 सिटांची पार्टी आयज गव्हर्नमेंट करपाक शकना न्हू, तेका बाकीचे रिजनल पार्टी लागतले, बाकीचे पार्टी आनी ह्या फावटी ती 53ची कितली जातली ती कोणाक खबर ना. ते फुडले पळोवया कितें आसा ते. सो तुम्ही काँग्रेस सायडीक धरून तेका सपोर्ट करताले. काँग्रेस सायडीक न्हू, पयली अंडरस्टँड करपाक जाय सगळ्यांनी की एनडीए इज नॉट अबाउट बीजेपी अँड इंडिया इज नॉट अबाउट काँग्रेस. इट इज अबाउट क्लस्टर ऑफ पार्टीज, युनियन ऑफ पार्टीज. भितर एका हितून 26 एका हितून 30-35 केलेली पार्टी आहा. सो युनियन करून एक अलायन्स केल्ली आहा. ते काँग्रेस आणि बीजेपी असे काय ना भितर, ते अलायन्स आहा. जर अलायन्स ना जाल्यार सरकार ना, सिंपल. ह्या फावटी फक्त बीजेपी मेजॉरिटी मेळा म्हणून ते आहा, ना बाकीचे जर एव्हरी सिंगल टाइम प्रत्येक सरकाराक तो काँग्रेस जावं ना बीजेपीचो सरकार जावं तो अलायन्साचो सरकार असता. म्हणून तेका युपीए सरकार म्हणटाले, एनडीए सरकार म्हणटाले, तेका सोनिया गांधी सरकार, राहुल गांधी, मनमोहन सिंग सरकार म्हणनासले. ह्याच फावटी ते मोदी सरकार बीन तो ब्रँडिंग जाल्ले. somebody has to rule that no finally party that is later part नो. इलेक्शन जिंकतले, पार्टी जातले. आता तुका तेच सांगता आमी कितें की इंडिया अलायन्स जे आसा, इंडिया हेचे 3 मिटिंगे जाले. तिसऱ्या मिटिंगेक बॉम्बे 1 सप्टेंबराक तेंच्यान डिसिजन घेतले की आमी सीट शेअरिंगेक लागून प्रत्येक स्टेटीन वयतले, उलयतले रिजनल पार्टी कडेन सीट शेअरिंगेचे कितें हा प्रॉब्लेम तो सॉर्ट आउट करतले. आता इलेक्शन फक्त 4 महिन्याचेर उरला. आता 2 महिने 13 दीस झाले या मिटिंगेक. या 2 महिने 13 दीस झाले तरी अजून मेरेन 4थी मिटिंग तेंची जावंक ना. अजून मेरेन तेंचे नेक्स्ट स्टेटमेंट येवंक ना. जाल्यार बाकीच्या पॉलिटिकल पार्ट्यांनी, रिजनल पॉलिटिकल पार्टी तेंच्यांनी कितें करपाचें, हेंची वाट पळयत रावपाचें बाबा हे केन्ना येतले काय म्हणून. ना रावूंक शकना आमी. आमचे कितें तरी एक्झिस्टन्स आहा, आमचे कितें तरी वोट शेअर आहा. आमी भिकेक पडोंक ना न्हू दुसरे पडला म्हणून. थँक्यू.